बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नयर आमेन. मोगाच्या वीक्षकांनो, तुमकां हर एकल्याक हांव बरो दीस मागता. आतां आमी देवाचे उतराद्वारे हो नियाळ आमी सुरू करया. जुवां परबने शुभ वर्तमान अध्याय 6. जेजू लोकांक सरोवराच्या पयले तडीर मेळ्ळो तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले, मेस्त्री, तूं हांगा केदां आयलोय? जेजून जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगता, म्हाका तुमी सोदतात तुमी खुना देखले देखून न्हय, बागार दादोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून. नाश जाता तसल्या खाना खातीर तुमी वावुरचे न्हय, बागार वावुरा तुमी ससनीक जिविताक बाळटा तसल्या खाना खातीर. हे खान मनशा पूत तुमकां दितलो, कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. तो वळू तांणी जेजू लागीं विचारले, देवाक मानवता तसल्यो करण्यो आदरूंक आमी कितें करी जाय? जेजून तांकां जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुमी सतपणी जाय. इस ताका मानता ती करणी. ते ताका म्हणाले, तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सतमनिशे तूं कसली कुणाकन दाखयताय, कसली करणी तूं करताय? ताणें तांकां उंडो खावंक दिलो म्हणून पवित्र पुस्तकी सांगिल्ले प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी अरण्यात मान्ना केले न्हय. जेजून तांकां जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगता, सर्गेचो उंडो मोयजेन तुमकां दिवंक ना, बागार खरो सर्गेचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक जो सर्गीत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी म्हळें, सायबा, हो उंडो आमकां सदांच दी. जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशीन येता तो केदींच भुकेवचो ना, म्हाका सतपंता तो केदींच ताणेवचो ना. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, पास्काचें फेस्त आमी आचरण केलें 3 हप्ते आदीं. आतां परत आमी जेजू आमच्या जिवान पावन, जेजू आमचो भरवोसो, जेजू आमकां बरें करता म्हळ्यार इराद्यान हे जिवीत आमी सोरोन आसा. आमी क्रिस्तीपट जा. ह्या संवसाराक आमी पयनारे जावन आसा. केन्ना आमी आमचे दिश्ट देवा वयर घालन देवा थावन आदार जोडून जियेतावंगी, तेन्ना आमी देवाची भुरगीं निरंतरी जावन उरतल्या. ह्या पास्काच्या वेळार प्रत्येक जावन जिवान जेजू संगी समकोवया आनी जेजून दिवचो सर्गीचो उंडो घेवन आमचे तान आमी भागोवया म्हणल्या विशांत नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमी सामाजीक जिवी, आमी मनशां जावन आसा. आमकां महान वा नावार्दीक हिरो आसात. जावं पुरो भुरग्यांक खेळगाडी थोडे आसूं पुरो, वा शिकोन आसलेल्यांक बरे विद्वांस आसूं पुरो, वा कामांत आसलेल्यांक बरे जावं पुरो जनरल मॅनेजर वा बऱ्या उंचल्या हुद्द्यार आसले तांचे हिरो आसात. आमी केन्ना ते आमच्या गांवाक येतावंगी वा आमी तांकां केन्ना मेळटावंगी, आमी तांचे लागीं उलोवंक आशेता, तांचे लागीं रावून एक फोटो काडूंक आमी आसयता. तितले मात न्ही, आमी दीस रात तांकां अनुकरण आमी करता. हांव एका घरा गेल्लो, थंय एकलो तरणाटो आसलो. तो बॉम्बेत काम करना आसा आनी ताणें म्हाका सुबार फोटो दाखयली ताच्या मोबायलांत आसली. आनी फोटो जावन आसा, जावं पुरो फिल्म स्टार वतू रावुल्लो, तो खेळगडे वतू रावुल्लो, काडिल्ली फोटो, विविध फोटो तो म्हाका विवर्स आसतना म्हणूंक लागलो, फादर हो म्हजो हिरो, फादर हो म्हजो हिरो म्हणून. म्हाका एपटी ताका पळोवन संतोश जालो. आमी ह्या सामाजीक जिवीत जिवन आसतना संवसारी मनशाक कितले आमी प्रामुख्य दिता, कितले आमी घामान दिता, हे निजायकी आमकां संतोशाची घडीत. पूण मोगाच्या भावन भयणींनो, जेजू क्रिस्त आमचो हर एकल्याचो हिरो तो जावन आसा. जेजू क्रिस्त आमकां बाचावी जावन आसा. जेजू क्रिस्त आमचो सोडवंदा जावन आसा. आज हांवें आनी तुमी ह्या जेजू फाटला वचोंक जाय, जेजू सरशीन सोमकोंक जाय. हे म्हजे आनी तुमचे क्रिस्ती भावार्थाच्या जिणेचे आपोवणें जावन आसा. कशें आमी संवसाराच्या हिरो फाटल्यान येतावंगी ताच्या की चड मापान, ताच्या की चड उत्ती मापान आमी देवा फाटला वचोंक जाय.
देवाक आमी सोदूंक जाय आनी जेजू सरशीन आमी सोमकूंक जाय म्हणून आयची लितुर्जी आमकां सांगून दिता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हांवें सांगलें आमी मुनी जावन आसा, सामाजीक जिणी जावन आसा, जिवी जावन आसा. त्या देखून आमकां विविध बूक आसा. जावं पुरो आत्मीक बूक, कुडीची बूक आनी मानसीक बूक. ही सर बूक आमी हर एक दिसा थांबोवंक प्रयत्न करता. बुडास आमी धरया, आमी बूक म्हणटा आसतना कुडीची बूक मात आमच्या मोतीक येता, न्हय आत्मीक बूक न्हय मोतीची बूक. पूण आमी जाणाव आमकां बूक आसा म्हणून, पूण आमी नेनाव कशें ती भागोवची म्हणून. त्या देखून आमी संवसारांत येणे तेणे पुराणें धांवून ही बूक थांबोवंक प्रयत्न करता. जाय जाल्यार आमी खाता कुडीची बूक आमी थांबयता आनी आमी बूक वाचता, आमी शिकप शिकता, तशें आमची मोतीची बूक आमी थांबयता, मागणी आमी करता थोड्या मापान. अशें आमी आमचे आत्मीक बूक थांबयता. पूण नीज जावन आमची आत्मीक बूक आज कशें थांबोवची ह्या विशयांत जेजू आमकां आज सांगूंक अपेक्षिता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सर्वेस्पर देव रचनेच्या त्या पयल्या कामातावन अजून पर्यंत जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमचे लागीं मिलन करूंक, आमचे लागीं संबंद दवरूंक तो आशिल्लो जावन आसा. सदांच ताणें लोकांचो मोग केल्लो. तो म्हणलो हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी परजा जातल्या म्हणून ताणें आस्वासन दिलें, ताणें बसवणी दिली मोइजे मुखांतर, प्रावद्या मुखांतर. तशें तो देव आनी मनशा मदें एक बरो संबंद रुपे करूंक तो वावुरलो. आयच्या शुभ वार्त्यांत आमी जर तर आयकलें जाल्यार जेजू क्रिस्त आमकां म्हणटा, हांवूच तो जिविताचो मुंडो, म्हजे सरचे नेता तो केदींच बुकेवचो ना आनी म्हाका सतपंता तो केदींच ताणेवचो ना. मुखाच्या भावन भयणीनो, जेजू आमकां म्हणटा थंयसर म्हजे सरचे येता तो म्हणून. म्हजे सरचे येता तो न्ही जाय की संतुश्ट तृप्ती भागी जावन उरतलो. आतां आमी बायबलांत कशें देव मनशा सांगाता जियोंक आशिल्लो आनी कशें देव मनशाक आपयता, कशें देव मनशा सांगाता आसुल्लो म्हणल्या विशयांत नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. थोडे दाखले दिवंक हांव खोशी पडटा. पयलें जावन आसा उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 3 वाक्य 9. थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा, आदाम आनी एवेक देवान असले, आदाम आनी एवेक देवान बुयवांय करून दिली आनी हांगा आसले सर तुमचेच, तुमी मुजी जाल्ल्यान हे सर हांगा रचल्ले तुमकां म्हणून देवान तांकां दिले. पूण त्या रुखाचें फळ तुमी खाय नाकात म्हणून देवान तांकां कडीत तांकां ताकीद दिल्ली. तरी तांणी ताकीद मोडून देवा तावन त्यो पयस गेले. देवाक तांणी अविरोधपण दाखयल्यार अशें मोगाच्या भाव भयणीनो वाचूंक मेळटा. अध्याय 3 वाक्य 9. देवाच्या नदरे मुखली लिपली, देवाच्या नदरे मुखली आदावानी येव लिपली. त्या देखून देव तांकां विचारता, तूं खंय आसा यादाव, तूं खंय आसा येव. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या सोडूनेच्या पयले मॅड काडटनाच आदावानी येव जेवा देवा तावन निसन पडली म्हूण सांगीत. तरी देव मनशा सांगाता आसलो, देव मनशाचें सांगातपण आशेता. त्या देखूनच देवा सरशीन आदावान येवेन आसूंक जाय आनी आपूण देव तांचे सांगाता आसता म्हणून आमकां थंयसर आमकां बायबल कळयता. एक देव मनशाचें सांगातपण आशेता, अशें देव मनशा सरशीन जियेता. दुसरें जावन देव मनशा सरशीन जियेता आनी मनशाच्या जिविताच्या पैनांत तो वांटो घेता. ताका आमी निदर्शन दिवचें जाल्यार निर्गमान ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 21. आमी पळयता इजिप्तांत इस्रायल लोक मोइजेच्या आरोनाच्या मुखेलपणा खाल देवाच्या सक्तीन थंय तावन ती भायर येतात. तांकां बाचावी लाभता, तांकां सुटका लाभता म्हूण सांगीत. देवाच्या स्पदवेन ह्या मोइजेच्या आनी आरोनाच्या मुखेलपणा खाल ती इजिप्तांत बासेला गांवाक येता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो देव तांच्या पैनांत आसलो. बायबल आमकां म्हणटा अध्याय 13 वाक्य 21. दिसांत देव खुपाच्या खांब्या रुपार आनी रातींत तांकां उजो दिवच्याक उजवाड दिवच्याक उज्याच्या खांब्या रुपार तांचे सोवे आसलो. उपरांत म्हणटा थंयसर वाचूंक मेळटा, लोकां मदलो केदींच तो पयस वचनातलो, लोकां मदलो केदींच तो पयस वचनातलो. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, हो जावन आसा मोगाचो संबंद
देवान पळयणारा सांगाता आमी सर्व देवाची भुरगीं पळयणारी जावन आसा त्या देखून देव आमच्या जिन्या पळयनांत आसा म्हणून आमकां बायबल कळयता. आमी अनेक तुमकां निदर्शन दिवचें जाल्यार आमकां वाचूंक मेळटा कशें देव आमकां जिवीत दिता आनी देव आमचे संगी आसता म्हणून. लेवी शास्त्र अध्याय 18 वाक्य 5 आमकां हांगा वाचूंक मेळटा मुजे कायदे मुजे नियम तुमी पाळूंक जाय जो कोण ते पाळटा तांकां तांतूं जिवीत मेळटलें. उपरांत जेजू म्हणटा उपरांत देव म्हणटा हांव तो सर्वेस्पर तुमचो देव म्हणून. वय मोगाच्यानो देव आमचे सरशीन आसता आनी आमकां जिवीत तो दिता. आम सांगत आसता आनी आमकां संतोश तो दिता. पळया कितले अपुरबायेचो देव आमचो, कितले अपुरबायेचो देव आमचो. आनी मुखार समया आमकां आनी कडेन वाचूंक मेळटा रायचे ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 27 थंयच वाचूंक मेळटा देव आमचे सांगात आसता आनी आमकां सांडून घालिना आनी आमकां तो विसरना असो मेळटा. आमकां हांव वाचता साल्मांचे मागणे थंयसर अशें आसा जशें सर्वेस्पर आमचो देव आमच्या पुर्वजां सोवे आसलो तशें तो आमचेय सोवे आसूं तुमकां तो सांडिना जावं पयस करिना जावं तुमकां पयस करिना जावं. वय मोगाच्या भाव भयणीनो हे मागणे देवान आयकलें अशें इस्रायल लोक थंय देव इतलो मोग केलो गी तांकां ताणें सांडूंक ना. देव तांच्या सांगाता आसलो जावं पुरो तांकां सांडून घालूं ना. देव लोकां सवे आसून तांकां ताणें जिवीत दिलें. देव लोकां सवे आसून तां जिन्ने पयना देवान तांकां आदार दिलो आनी देव लोकां सवे आसून तांकां ताणें सांगातपण दिलें. मोगाच्या भाव भयणीनो तर आज आमी कितें करूंक जाय. जेजू म्हणटा तुमी म्हजे सरशीन येया म्हणून. आज आमी जेजू थंय येवंक एक निर्धार घेवंक जाय, एक निर्धार घेवंक जाय. मोगाच्या न्हू हांवें पळयता स्पोर्ट्समॅन खेळगाडे ते खेळटा आसतना तांकां मोनाक आयले बरी ते खेळनात. जावं पुरो एक भुरगो परिक्षा बरयता आसतना ताका मोनाक आयले बरी बरयना तो परीक्षा पयलीं निर्धार घेता हांवें पास जायचे म्हाका बरे अंक मेळाचे. खेळगाडी निर्धार घेता हांवें आज बरें खेळाचें म्हज्या राष्ट्राक म्हज्या कुटुंबाक हांवें नांव हाडचें म्हणून. एक निर्धार तांकां एका नमनेर प्रतिंब दिता आनी उत्तेजन दिता. आज आमी मोगाच्यान जेजूच्या पास्काच्या ह्या फेस्त आचारान करन जेजूच्या ह्या पुनर्जीवनपरा वांटेल मेळ्ळा आमकां हर एकल्याक देव आपणे दिता की तुमी म्हजे सरशीन जियेया म्हणून, म्हजे सरशीन येया म्हणून. त्या देखून मोगाच्यान आमी निर्धार घेवया. पयल्यान पयले आमी देवा सरशीन आसूंक आमी एक निर्धार घेवया. आमकां वाचूंक मेळटा निर्गमन पुस्तक अध्याय 32 वाक्य 25 अशें म्हणटा इस्रायल लोकांक देवा विरोध ताणें पाताक केलें. इस्रायल लोकान देवा विरोध पाताक केले, अन्याय केले, अनित केले, भांगराचें वास्त्र करून हेंचो आमचो देव असो आमचो देव म्हणून ताणें अर्दान केलें. केन्ना मोइजे मोगाच्या भाव भयणीनो मोइजे लोकांक आपोवन अशें म्हणटा जो कोण सर्वेस्पराच्या पक्षान आसा तो म्हजे सरशीन येव म्हणून. आज आमी देवाच्या पक्षान आसावंगी देवा सरशीन आमी जियेतावंगी म्हणून आमकांच आमचेच आत्मावलोकन आमी करूंक जाय. इंट्रोस्पेक्शन आमी करूंक जाय. मोगाच्या भाव भयणीनो निर्धार घेवया. पयलें जावन देवा सरशीन अशें म्हळ्यार आमी देवाच्या पक्षान जियोवचें, देवाच्या पक्षान जियोवचें आनी जेजू फाटल्यान समकवचें. दुसरें जावन आसा देवा सरशीन जियोवचें म्हळ्यार देवाची वळख धरची, जेजूची वळख धरची. द्वितीयनियम पुस्तक अध्याय 7 वाक्य 8 आमकां अशें वाचूंक मेळटा ऐका सर्वेस्परान तुमचो मोग केला तर सर्वेस्पर तुजो मोग खरोच देव म्हणून वळखून घेया. सर्वेस्पर तुजो देव खरोच म्हणून वळखून घेया ताका तुमी विश्वास रावा म्हणटा हे बायबल. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो देवा अशें जिवनचें म्हळ्यार देवाक आमी वळखोवचें. देव म्हजो बाप आमी ताची भुरगीं. तो म्हाका सांडून घालिना, तो म्हाका राखून व्हरता. आमच्या कश्टांत आमी देवाक वळखोवंक जाय, आमी संतोशान देवाक आमी वळखोवंक जाय. आज आमकां सबार कश्ट आसूं पुरो, पिडाशीड आसूं पुरो, तरी मोगाच्या न्हू कश्टा मध्ये पिडाशिडा मध्ये आमी आमची तकली वयर उखलून धरून देवाचें बरेंपण देवाची खुशी वळखोवंक जाय. ही जावन आसा देवा सरशीन जियोवची दुसरी वाट. आनी तिसरें जावन आसा देवा सरशीन समकवचें म्हळ्यार देवाचे उपादेश पाळचे. वाचूंक मेळटा द्वितीयनियम
पत्र अध्याय 11 वाक्य 26 फळय आज तुमच्या मुखार आशीर्वादाने शिराप दवरता म्हणटा देव. आशीर्वादाने शिराप दवरता देखून देवाचे उतर पळटा, देवाचे उपदेश पळटा तांकां आशीर्वाद मेळटलो. दुसऱ्या देवा फाटल्यान येता तांकां शिराप मेळटलो म्हणून. त्या दुखून देवा सरशीन जियोवचें म्हणल्यार आमी आज देवाचे उपदेश पाळचे. आमी सुकून पडला जांपुरो देवाचे उपदेश पाळोंक. देवाचो मोग पेल्याचो मोग आमी करूंक सुकून पडला जांपुरो. तरी आमी सुकून पडल्यार आमी आज धीर घेवंक जाय आनी आस्तावन निर्धार घेवया. देवा फाटल्यान आमी जियेता, देवा सरशीन जियेता. त्या देखून देवाचे उपदेश हांव पाळटलो म्हणून. आनी हर एक जिवितांत हर एक घडये आमी परिपूर्ण रितीन दिसान दीस नितळ जावन दिसान दीस देवाचो मनोभव आमचोकून घेवन आनी देवाचो उपदेश पाळोवंक आमी आज निर्धार घेवंक जाय. आनी मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देव आमचे संगे आसा आनी आमी हर एकल्यानी देवा सरशी जियोवंक जाय. आमी जर तर पळोवचें जाल्यार नव्या तेस्तामेंतांत जेजू देवान मागलोलो, देवाचोच पूत देवानच धाडलोलो जाल्ल्यान जेजू क्रिस्तान हर एकल्याचो मोग केल्लो. आमकां बायबला वाचूंक मेळटा. जेजू म्हणटा, येया तुमी मुजे सरशीन, येया तुमी मुजे सरशीन, हांव जावन आसा. आयच्या वासा म्हणटा सर्गींस उंडो म्हणून. तुमी केदींच बुकेवंच ना, केदींच ताणेवचें ना, कित्याक मुजे सरशी तुमी येया म्हणून. हांव चिंता आतां पुरो आधुनीक काळार कंपनीनी उत्पन्न जाल्ल्यो वस्तू विकरोपांत धरतना आमी पळयता मार्गा देगेर टीव्हीर आनी मोबायलार जायते जायरात आमकां वाचूंक मेळटात, पळोवंक मेळटात. हे साबू बरो, हो साबू बरो, हो शॅम्पू बरो, ही टीव्ही बरी, ही मोबायल, हे मोबायल बरें म्हणून. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू आमकां कशें सांगना. जेजू आमकां मुजे सरशी नेया म्हणून आमकां ऍड दिना, एडवर्टायजमेंट दिना. पगार आमी आमचेच मोत वापरन आमचोच भावार्थान आमी जेजूक आज वळख धरूंक जाय आनी जेजू फाटल्यान आमी वचोंक जाय. आमकां आज पुरा कडेन देवा विशीं आयकोंक मेळना. जांपुरो आमी मॉलाक येता थंयसर जेजू चित्र फोटो ना. आमी पयलीं करता जांपुरो बसार वा प्लेनर ते देवाची फोटोस आसची ना. तरी केन्ना आमी जेजूक आमच्या काळजाबेर दवरता, केन्ना आमी जेजू सरशीन जियोवंक मुखार सरता. आमकां वाचूंक मेळटा जेजू आज आपयता आमकां ताचे सांगाता जियोवंक. आमकां मातेचो अध्याय 11 वाक्य 28 म्हणटा, येया तुमी मुजे सरशीन, सर कश्ट तेलानो वजन वयतालो न्हू, हांव तुमकां विशय दिता म्हणटा. त्या देखून पयल्यान पयलें मोगाचें न्हू, आमी कश्ट नासा ह्या जिवितांत. आमी कुटुंबां जिवितांत कश्ट नासा जावं पुरो, मानास रितीन आमी कश्ट नासा जावं पुरो, आमकां बरी भलायकी ना जावं पुरो. तरी देवा सरशीन आमी या, देवा तें आमी विशय घेवया. कित्याक जेजू म्हणटा, येया तुमी मुजे सरशीन म्हणून. आमकां मातेवाचें शुभ वर्तमान वाचूंक मेळटा. अध्याय 8 वाक्य 16 सांज जातास जायते देंवसार लागिल्ल्या लोकांक जेजू सरशीन आनी आपोवन हाडलें म्हणून. व जेजू हर एकल्या देंवसार लागलेल्या बरें केलें. आज आमकां देंवसार लागलो मेळचें नात, तरी आमचो पियोनाचो देंवसार जावं पुरो रागाचो देंवसार, जावं पुरो हट्टी देंवसार, जावं पुरो स्वार्थाचो देंवसार आमच्या काळजा भितर आसा. आज आमी जेजू सरशीन येवया आनी आमकां देव बरें करूंक शकता. इल्लें मुखार वचचें जाल्यार अध्याय 8 वाक्य 13 मातेव सांजेल वाचूंक मेळटा. 4 जाणां सीस जेजूक सोदून गेले आनी विचारपाक लागले, तुमी जेजू तूं खंय रावताय? जेजू म्हणटा, येया म्हज्या फाटल्यान म्हणून. येया म्हज्या फाटल्यान. आनी जेजून तांकां आपयले तक्षण सीस दावी गेले आनी जेजू फाटल्यान ते गेले. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजू म्हाका आनी तुमकां आपयता. आमी आज कश्ट न्हू खोरगो नासूं पुरो कुटुंबान समाधान विपाटला जावं पुरो. मोतीक आमची विराय आसा, आतां घेतलें काम पंता पावना, हाचें टेंशन ताचें टेंशन उडास धरया आमी. देव आमकां आज आपयता नवें जिवीत करूंक, नवें जिवीत रिपीत करूंक, आमच्या जिविताची भद्रती देवा वयर समर्पून दिवंक. वय मोगाचे भाव भयणो, तातूंत आमी पयल्यान पयलें आज आमी कितें करूंक जाय? आमचो भावार्थ जिवंत जेजू वयर आमी दवरया आनी देवान दिवचो उंडो आमी सेवया. म्हणजे एवकरिस्तांत आमी बऱ्या रितीन वांटो घेवया. म्हाका पोर एकली स्त्री मेळ्ळी आनी ती म्हणूंक लागली, फादर देवाचें उतर वाचल्यार पुरो, आमकां मिरसांगेची गरज ना म्हणून. विचार कोणें सांगलें तुका म्हणून? केन्ना ती म्हणूंक लागली, फादर म्हाका देवान असं सांगलें, हांव मागणें करता देवान सांगलें देवाचें उतर म्हाका पुरो, मिरसांगेचें बंद कर म्हणून.
हांवें तिका विचारलें खंयचो देव ह्यो विचारलें हांवें. केन्ना ती हांसून सिधा गेली. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमी पवित्र सभेंत आसा. पवित्र स्थानांत आमी पवित्र सभेंत पवित्र स्नान घेतलां आनी देवाची भुरगीं आमी जाल्या. ह्या पवित्र सभेंत आसता आसतना कितें पवित्र सभेंत शिकयता की तशें आमी करूंक आसा. त्या देखून आसता म्हणून आमी मिसाक या. जें कितें आमकां नाना कारणां खातीर आमकां मिसा वचूंक जालें ना जावं पुरो, आमकां मिसा वचूंक वेळ ना जावं पुरो, मोन ना जावं पुरो, तरी आसतना आमी मिसाक या आनी देवानच जेजू मुखान दिवचें तें ताचेच मांस रगत आमी घेवन आमचें जिवीत आमचें कुटुंब शुद्ध आमी करया. आनी आमी बायबल वाचूंक मेळटा, हांवूच तो जिविताचो उंडो म्हणून. त्या देखून जेजू म्हणल्यार जिविताचो उंडो आमी घेवया मिसाच्या बलिदानाद्वारे, एवकारिस्ताद्वारे, आनी आमचें जिवीत आमी जेजू बरी करूंक प्रयत्न करया. मोगाच्या भावन भयणीनो, लून मॉडेल इगलांत अशें घडटा. चंद लोकांक पयले फावटी एड्रीन एम्स्टन येतात 1969 जुलय 20 तारखेर, आनी तो आयताराचो दीस. आनी ते चंद लोकांक गेल्या उपरांत कितें घडटा थंयसर हांव इंग्लिशां वाचता. अशें आसा, ते अशें म्हणटात, आय सेन्स्ड एक्सपेशली स्ट्रॉंगली माय युनिटी विथ आवर चर्च बॅक होम. तशें म्हणल्यार ते एमस्ट्रॉंग पयले फावटी चंद लोक येता आसतना तांणी पयले फावटी ते उडोवंक ना थंयसर भागार जेजूच्या मांसा रगत तांणी सेवलें. द व्हेरी फर्स्ट लिक्वीड एवर पोर्ड ऑन द मून एंड द व्हेरी फर्स्ट फूड ईटन देर वेर द कम्युनियन. ते देवाचें मांस रगत म्हणून लागले ते. वय मोगाच्या बाबूनो, चंद लोकांक गेल्ले पयले मनीस देवाचें मांस रगत व्हरून तांणी थंय सेवले. ते पळया तांची आशा कितली आसली. तशें आमी सोदुनेची गरज ना, आमच्या घरा मुखारच इगर्ज आसूं पुरो. 1-2 मैल चलोवंक गेल्यार आमी बायकार गेल्यार आमकां इगर्ज मेळटा. आमी दिसान दीस मिसाक वचून प्रयत्न करया आनी जेजूक आमी घेवया. पयलें जावन आसा, कित्याक इस्रायल ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 29 वाचूंक मेळटा, थकल्ल्याक तो सकत दिता, बोळ नातेल्याक तो घटाय दिता म्हणून. आनी जेजू एवकारिस्ताद्वारे आमकां सकत दिता आनी आमकां तो घटाय दिता. दुसरें जावन आसा मोगाच्या भावन भयणीनो, आमच्या अंतस्करणांत साबार बूक आसात. ही बूक जोडूंक वा ही बूक थांबोवंक आमी शॉपिंग करता जावं पुरो, ब्युटी पार्लर घेता जावं पुरो, आयस्क्रीम पार्लर घेता जावं पुरो, वा हॉटेलाची जेवणां जेवता जावं पुरो, इलेक्ट्रॉनीक गॅजेट्स आमी घेता जावं पुरो, ट्रॅव्हलिंग आमी करता जावं पुरो. तितल्या मातनी आमी आमच्या मदें आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांत संतोष ना देखून आमी हेरांचें नांव पाड करता, हेरांक आमी विराय दिता, पियोन येता, राग मोसोर सकट संगती आमी करता, पूण आमकां खंयच्या ती संतोष लाभना. उडा जोऱ्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां आज संतोष जायचे, आमकां आज बरेंपण जायचें, आमच्या कुटुंबांत देवाचे आशिर्वाद जायचे जाल्यार पयलें जावन आमी जेजूक थांबवया. जेजूक आमी थांबवया. लेट अस हंगर फॉर क्रायस्ट. केन्ना मात्र आमकां आमच्या सोडण्याची पयली वाट जावन आसा, पयलो शेवट जावन आसा हंगर फॉर गॉड. जेजूक आमी थांबवया. तें जावन आसा आमच्या जिवितांत आमकां लाभची देवाचे वर्ते देणे. आनी तिसरें जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिविताचें समर्पण करया. जेजू आमचे सांगे आसा. जेजू आशेता की आमी ताचे सांगात आसूंक जाय. ता देखून निर्धार घेवया आमच्या पैनांत, आमच्या जिवितांत, आमच्या कश्टांत, आमच्या संतोषांत देवा सयशें आमी जियोवया. देवा सांगात आमी मेटा काडया. देव आमकां आदार दितलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमकां हांव थोडे देवाचें उतर सांगूंक कशें व्हरता. आमकां जिवितांत देवा सयशें जियोवंक आमकां कस बगतना आमी कसले देवाचें उतर वाचूंक जाय. पयलें जावन आसा आमकां दूख येता आसतना आमी वाचया जुवांवचो शुभ वर्तमान अध्याय 14. आमी पातकांत पडटना वाचया आमी किर्तन 51. आमी खंतीत बुरतना बेजाराय आमकां आसतना वाचया आमी मातेवाचें शुभ वर्तमान अध्याय 6 वाक्य 19 39 म्हणसर. आमकां आपाय येता आसतना आमी वाचया किर्तन 91. देव ना म्हूण आमकां भक्त आसतना वाचया आमी किर्तन 139. समाधानाक आमी आशेता जाल्यार मातेवाचें शुभ वर्तमान अध्याय 11 वाक्य 25-30 म्हणसर आमी वाचया. मागण्याक आमकां जाय जाल्यार किर्तन 67 आमी वाचया. आमकां धैर्यच ना जिवितांत, कश्ट आसा जाल्यार आमी वाचया इस्रायलाचो ग्रंथ अध्याय 40. आमी एकसुरो आसतना आमी मागया वाचया किर्तन 23.
आनी आमी घरा भायर सरता आसतना खंयच्या कामाक येता आसतना काले मनी आमी काम करता आसतना वास्य आमी कीर्तन नुरिप्पातोंदू वय मोगाचो न्हू देव आमचे संगे आसा. आज हांवें आनी तुमी आमचे कुटाम आमचे सैरी दैरी आमचे इश्ट जेजू सांगात आसल्यार मात्र आमकां संतोश आनी देवाक संतोश. त्या देखून आमी ह्या पास्कांच्या काळार आसतना देव आमकां आदार दिवन दी, देव आमकां आशिर्वाद बरोवन दी. आमेन. देवान आमकां दिल्या